more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of Kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. जेजू भुरग्यांचो पळय वालो नको पळय तांकां भुरगीं दिवन जेजू क्रिस्त तांकां दिवन तांच्या भुरग्यांचो फुडार असल्या फातक्या मनशाच्या हातान हांवें दिलो. आनी जेन्ना ती भुरगीं रडटात आनी ती दुखावां वयता, तो दुखी जाला आसतलो त्या दिसा सर्वेस्पर मनशाक रचला म्हणून तो सारकोच दुखी जालो. घोडेक आयज तुका थिंगासर पूत आनी दूद दिवन सर्वेस्पर थिंगा रडटा आसतलो, दुखी जाला आसतलो. हें तुमकां हांव सांगतना हिंगासर थिंगा भाव आनी भयण कोण आसा काय? पास्टर आतां आमचें काजार जालां, आमकां आजून पासून थिंगा भुरगें ना. तो तुमकां एक बरी खबर. 20 वर्सां पासार जालीं काजार जावन अब्राहमाक आजून पासून जाबाप मेळोंक ना. पूण जाबाप मेळपाचो थंयसर एक टायम आसा. तो टायम पावलो. 24 वर्सां वाट पळयल्या उपरांत आतां 25वें वर्स तें आयलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा उत्पत्तीचें पुस्तक 21 आमी पळयता आनी वड 1 सर्वेस्परान जशें म्हणलेलें पळय त्याच भाशेन साराक ताणें उगडास केलो. जें ताणें बासायलें पळय तें ताणें केलें. वड 2 सारा आतां अब्राहमा वरवीं तें आतां गर्भेस जालें आनी ताका दिल्लो पळय तो वेळ जो सर्वेस्परान नियुक्त केलो पळय त्याच वेळार ताका एक पूत जल्मलो. वय म्हज्या सर्वेस्पराची बासावणी दिवन तो पुरी कोत्ता. भावा भयणानो, तुमचें लग्न जालां पूण तुमकां आजून पासून भुरगें ना, चिंती नाकात. सर्वेस्पर खरेंच तुमची सगळीं दुखां पुसतलो. तो तुमकां तुमचो जबाब दितलो. त्याच वेळार तुमच्या जिवितांत तुमी पळय आतां आसात ती सारकी निराश आसा आनी तुमी रोडणी दुखान आसात. जो ओकमान तुमी ह्या वेळाचेर सोंसता ते सगल्यांचो आतां फूल स्टॉप. सर्वेस्पर आतां थिंगा लावपाचो आसा. तो दीस खेरीत भाशेन येतलो. जायती वेळ पासून आतां थिंगाचो कांसेर जावन आसलेलो तो अब्राहम आनीक सारा तांकां जबाब दिवपाचो तो सर्वेस्परान निर्णय केलो. तुमचें दूख पुसपाचें ते दीस, तुमचे सगळे कश्ट पयस करपाचे ते दीस, तुजो ओकमान काबार करपाचो दीस, तुजे सगळे रीण काबार करपाचो दीस, तुका उंच उखलपाचो तो दीस तो आसा. सर्वेस्परान एक वेळ तो कुशीन केला, तो एक टायम फिक्स केला. तो टायम येता पळय तेन्ना मातपणी सर्वेस्पर वेळ करचो ना. सर्वेस्पर जेन्ना तुका तो जबाब दिता तेन्ना तूं थिंगा आसतलोय. हें म्हाकाच काय? ह्या म्हज्याच जिवितान हें घडलां काय? हें म्हजेशी जाता काय? अशें म्हूण आसतलोय. पळोवया 18 दावी वड वाचता 18:10. ताणें म्हटलें, हांव फुडल्या वर्सा खेरीत भाशेन तुजेशी परतून येतलो आनी तुजी गोरकान साराक तिजे वरवीं पूत जातलो. त्या तंबूच्या फाटल्यान दारा कडेन रावन थिंगा सारा आयकोतालें. अब्राहम आनी सारा ती आतां जाणटे पिरायेर जाल्लीं आनी साराक म्हयन्याचें जावपाचें बंद जाल्लें. त्या पासत सारान मनानूच भितर तेणें अशें तें आसोंक लागलें, हांव जाणटें जालां आनी म्हजो घोवूय जाणटो जाला, जाल्यार म्हाका हें सूख कितें आतां मेळटलो. सर्वेस्पर अब्राहमाशी म्हणटा, अब्राहम, फुडल्या वर्सा ह्या वेळाचेर तुजे बोरकानीक पूत जातलो. अशें म्हणटच तंबू फाटल्यान आसली पळय सारा एकदमच आसोंक लागलें. कित्याक तूं जाणाय, म्हाका एक घोव मेवला. सर्वेस्पर कितेंय म्हणत सारकें आसा तेवा. अशें ह्या भाशेन तकली हालोवपी म्हाका घोव मेवला. आतां सुमार 24 वर्सां जालीं आमी पळयता. आनी एक विशय सांगोंक, सारा
ताच्या विशयन अशें बरयल्लें कितें तें म्हयन्याचें तें बंद जालां. आतां भुरगें जावपाचें म्हणटा तें कोण? कांयच ना. आतां आयच्या काळार अब्राहम साराक दोतोराशी घेवन तर गेलो जाल्यार तिका तुवें कित्याक हाडलाय? भुरगें जावपाचें कितें संभवता आसा? वयर सार सकला पळोवन बारीक तपासून तुमी ओल्ड एज होमान वसोंक जाय आसली न्हू. जायते फावटी नवी काजारी म्हजे लागीं गो बायलां ती म्हजे लागीं येतात. पास्टरजी आमी हॉस्पिटलांत गेल्लीं, आमकां भुरगें जावचें ना अशें ताणें म्हणलां. हॉस्पिटलांत आमी घेवन गेले पास्टरजी, म्हजे बायलेनूच कितें तरी उणें आसा अशें म्हणलां. हॉस्पिटलांत गेले, म्हजे भितर कितें उणें आसा अशें म्हणलां. जाल्यार भुरगें जावपाचें चान्सूच ना अशें म्हणटा. जाल्यार तुमकां आतां एक विशय सांगोंक, त्या तेंपाची आतां अब्राहम आनी सारा जोरी 90 वर्सांची साराक हॉस्पिटलांत घेवन गेले जाल्यार खंयचोय दोतोर अशें म्हणपाचो, खंयचोय दोतोर म्हणटलो कित्याक हाडलें पुता? भुरगें जावंक जाय त्या पासत. खंयचोय दोतोर कितें म्हणटलो, आरे तकलेन सारको नाय काय? ह्या प्रायर भुरगीं खरें म्हणल्यार भुरगें जावपाचो चान्स मातूय ना. कठीण आसा पळय तें सारकें सोंपें करपाक म्हज्या सर्वेस्परा कोणें तें घडटा. आयज तुज्या जिवितांत कितें तरी तुका कठीण दिसता आसतलें. हें केन्नाच घडचें ना तुका अशें दिसती पडटा आसतलें. पूण हांव तुका सर्वेस्पराच्या नांवान सांगता, म्हज्या सर्वेस्परा कांयच कठीण न्हय. तुका घोडेक ते कठीण दिसत. तुका घोडेक म्हज्या जिवितांत तें एकदम कठीण, म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत तें एकदम कठीण अशें तुका तें दिसत. पूण तूं सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून ताजी काकलू तुका मेळोंक म्हजो सर्वेस्पर खरेपणी कठीण आसा पळय तें सोंपें करपाक ताजे लागीं घडटा. अब्राहमाक ताणें पळोवन म्हणलें, येता पळय त्या फुडल्या वर्सा हांव ह्या वेळार तुजी गोरखान तुका एक पूत दितली अशें म्हणटोच कितें बरयलां? सारा हांसोंक लागलें. हांव जेन्ना शिंकतालों पळय, एक पास्टरा लागीं हांव गेलों. ताचो आदार कोत्ता आसतलो तेन्ना हांव ट्रॅक्स वांटालो, तेजे सांगाता हांव जेलीन पासून वयतालो, म्हजी गोवाय हांव सांगतालो आनी त्याच भाशेन म्हाका केन्ना तरी 10 वा 15 मिनटां देवाचें उतर वांटूंक दितालो. हांव कॉलेजीन शिंकता आसतनाय त्या पास्टरा बरोबर त्या पास्टराक हांव आदार दितालो. ह्या भाशेन हांव कॉलेजीन शिंकता आसतना त्या पास्टरा बरोबर काम करून आनी तिंगा देवाचें उतर वांटून एक दीस हांवें त्या पास्टराक अशें म्हटलें, म्हाका बेंगलोर वचोंक जाय आनी आयतारा दिसा आमी बेंगलोर वयतलीं. म्हज्या क्लासमेटी सांगाता आमी बेंगलोर वचपाचीं आनी अशें वयचें पडटलें म्हणून आयतारा दिसा आमी येवंक पावचे ना म्हणून आमी सोनवारा दिसा हांव म्हज्या पास्टराशी गेलो आनी पास्टराक म्हणलें, म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. कितें जालें? फाल्यां सकाळीं 8 पासून आमी बेंगलोर वचोंक भायर सरतलीं. मुखार आमकां तिका शिकोवंक वचूंक जाय. त्या पासत आयतारा दिसा म्हजें तिंगा सोबेत येवंक जावचें ना. पूण हांव सकाळीं 5 आयतारा दिसा हांव येतलों. तूं म्हज्या एकल्या पासत. तूं इगर्ज ओपन करतलोय? म्हणल्यार ताजे थिंगा लागीं आसता थिंगा तो लागीं आसलोलो. आनी ते एका रुमान 20 लोक सकाळचे मेळोन थिंगा मागणें करताले. ताजें घर आनी ते कुशीक हॉल. तूं 5 उकतें केल्यार हांव येतलों. तुजे लागीं थोडो वेळ आसा जाल्यार तूं म्हज्या सांगाता सार. 5 म्हज्या पासत तूं मागणें करूंक तें उकतें कर. हांव तुज्या सांगाता आसूंक सोदतां. खरेंच तूं येतलोय? वय जरूर येतलों. सकाळीं 5 वचून हांवें ताच्या दाराचेर मारलें. तो पास्टर सारको आनंदीत जावन म्हाका ताणें भितर आपयलें. दोगांनी मेळोन आमी गीत गायलें. उतर वाजलें, ताणें उतर वांटलें आनी मागणें केलें. भेटोणी दिल्या उपरांत त्या पास्टरान म्हाका कितें तरी सांगलें. कितें जाणा पुता, तूं सर्वेस्पराचो खूब मोग कोत्ताय, सर्वेस्पराच्या मंदिराचोय मोग कोत्ताय. एक दीस तूं व्हरतो सेवक जातलोय. हॅलो फ्रेंड्स, तेन्ना हांवें ताळयो पेटोवंक ना. हांव हांसलो. कितें जालें? वय हांव हांसलो. हांव आनी खंयचो सेवक जातलो. हांव व्हरतो सेवक खंयचो जातलो. हांव हांसलो. हांव पळय तो आसला तें सर्वेस्परान स्वतूच केलें. पळय आसता पळय ती घोडणी ताणें केली. मोगाच्या भावानो, आमचो सर्वेस्पर, अजापाचो सर्वेस्पर, तें हांसलेलें. कोण? सारा. पूण सर्वेस्परान विचारलें, सारा तूं कित्याक हांसताय? ना ना ना, हांव हांसोंक ना.
वेळ तेन्ना तो पावलो, सारको वेळ पावलो तेन्ना सोर्वेस्परान जें बसयलें तें पुरें केलें. आतां आमी पळोवया उत्पत्तीचें पुस्तक 21. सोर्वेस्परान जशें ताणें म्हणलेलें साराचो ताणें उगडास करून ताणें थिंगासो ताका भास दिलेली त्या प्रमाणें केलें. सारा अब्राहमा वरवीं गोरबेज जाली आनीक ताच्या जाणटे पिरायेर त्याच वेळार जो वेळ सोर्वेस्परान थारायलेलो त्याच वेळार एक पूत जल्मलो. त्या पुताक तांणी तें नांव दिलें इजाक अशें म्हणून. आयझॅक नांव दवरलें. ताचो अर्थ कितें? हांसप. कितें तें? हांसप. 24 वर्सां पर्यंत तांच्या दोळ्यांनी आसली पळय तीं दुकां सोर्वेस्परान कांयच न्हू कशीं काबार केले. फाटल्या 24 वर्सांन, फाटल्या 25 वर्सांन ह्या फामिलींत आसलो पळय तो दूख, फर्माण सोर्वेस्परान एकाच दिसान काबार केले. जायतो तेंप जालो. तूं ओकमानांतल्यान पासार जाताय. तूं दुखान पासार जायत आसाय. दुखान तूं जियेताय. कोश्टान तूं आसाय. मान बागोवन तुका थिंगासोर जियोचें पडटा. पूण अब्राहम आनी सारा भाशेन जरी तर तूं म्हज्या जेजूचेर तूं विश्वास ठेवत जाल्यार तुमच्या दिसान बरे दीस येवपाचे आसा. तुमचें तें ओकमान आनी बेईमान तुका केला तो. तुमचें तें दूख, तुमचें तें कोश्ट, तुमकां ते सगळे त्रास जाला पळय ते बदलचो दीस येवपाचे आसा. तुज्या काळजान आनंद आनी खुशालकाय तूं अनुभव करचो दीस येवचो आसा. तातूंत कसलो दुबाव ना. कित्याक ह्या संवसाराचे लोक तुका रोडणी दीत, ह्या संवसाराचे लोक तुका ते दुकां दीत, तुजी ती फकाणां करीत, तुका ते वायट सोसमत, तुजो ओकमान करीत, तुका त्यो गायो दीत. पूण तुजीं दुकां ती पुसपाचो तो, तुमच्या कोश्टांक तो आदार दिवपी, तुमच्या जिविताक खुशालकाय भरपी तो कोण आसा ताचोच हांव प्रचार करतां पळय तो जेजू क्रिस्त. ज्या भाशेन अब्राहमाक आनीक साराक सोर्वेस्परान दर्शन दिवन तांची दुखां पुसलीं तुका पासून तो सोर्वेस्पर तुजें दूख पुसपाचे दीस ते येवचे आसा. तूं विश्वास दवर. पूण त्याच वेळाचेर ह्या संवसारान जी येतात पळय तीं आसात पळय त्यो वस्तू गाडयो तांचेकीन ओड. तुजें घर, तुजीं भुरगीं, तुजी फामील सारकें तें किंमताचें आसा आनी तें चड व्हडतें म्हूण ही तुका सोजमीकाय मेळोवन तूं जियत जाल्यार कितलें बरें जातलें. पापायनो, आवयनो, मातसो वेळ तुमी कुशीन काडात तुमच्या भुरग्यांक मोग दिवच्या खातीर, तुमच्या भुरग्यांक मोयपास दाखोवच्याक, तांचे सांगाता मातशें तुमी फेळोवच्याक, तांचे सांगाता वेळ सारपाक हो तुमी व्हिडियो पळयात. ती आवय वतान सारकी सानबात घेता. सानबात म्हळ्यार तुमी जाणा कितें तें? वतान सानबातींक चलता. शामाय हो ती ग्रॅनी ती भितर हार्मोनियम वाजयत आसा. त्या ल्हान भुरग्याशी खेळपाक कोणूच ना. एकलेंच तें फेवता. आयज जायतीं आवय बापूय जायतींच बिजी. भुरग्यां सांगाता वेळ तीं सारिनात. भुरग्यांच्यो सगल्यो गरजो तांकां पुऱ्यो करूंक जायनात. ह्या भाशेन तुमच्या भुरग्यांक एकलीं सोडीत जाल्यार कितें जाता तें तुमी जाणा. हो व्हिडियो पळयात. ते ल्हान भुरगीं तोफयो घेवन खेवता. उदकान पडलें. हेल्प म्हणून तें बोब मारता. तो आवाज कोण आयकना पूण एक सुणें आयकता. थंयसरूच लागींच ती शामाय पळय कितें करता. तांची शामाय एक कीबोर्ड वाजयता. आवय जाल्यार तांकां सानबात घेता. वतान ती न्हिदल्या.
पळयात तांची शामाय थिंगा कीबोर्ड वाजयता आनी ती आवय थिंगा लागींच वता न्हिदलेली आसा. हें पळोवन तुमकां कितें सोजमीकाय मेळ्ळी तुमी सांगात? तुमी ताली पेटयल्यो न्हू. कितें सोजमलें तुमी? आयज कालचे आवयकीन सुणेय सोजमलें तुमी? तेंच बरें. तें चेडूं ह्या भाशेन पडपाचें कारण तुमी जाणा? खेळोवपाची पळय ती आवय खंय आसा? खेळ वयता पळय ती शामाय खंय आसा? आयज काल हीं भुरगीं आवय बापायच्या मोगान सावन पयस वयता. आयज हें उतर आयकतात पळय ती आवय बापायन तुमकां ही सोमदी ना. दर एकल्यान जें पळय तुवें महत्व दिवंक जाय पळय ताकाच तुमी महत्व दियात. ह्या संवसारान पळय तुमच्या भुरग्यांक तो मोग दाखोवचो. तो मोग तुमी दाखोवचे बदलाक आनी दुसऱ्यांक कोणाक तो चान्स हिंगासो तो आनी कोणाक दिवचें न्हय हें सोत्त तुमी उगडास दवरात. आतां पूत जल्मलो आनी त्या पुताचें नांव कितें? आयझॅक. आयझॅक कसलो मनीस तो तुमी जाणा? बापायक तो आदीन रावता. बापायचो तो सारको. बापायचो मोग कोत्ता कित्याक बापायन ताका तसलो मोग दिला. ह्या भाशेन ताणें आयझॅकाकूच ताणें आपलें मन आपलें सगळें आसा पळय तें त्या मोगान ताणें एकठांय केलां. आयझॅकाक अब्राहम इतलो मोग कोत्ता तें पळोवन अब्राहम आयझॅका बरोबर इतलो खूश आसतना पळय थिंगा अब्राहम आयझॅका सांगा तो वेळ जाता पळय थिंगा दिश्टी पडटा. घोडेक सर्वेस्पराक दिसलां आसतलें. आतां अब्राहम आयझॅकाक मोजेवून सुबेज मोग कोत्ता काय? 3 विशय. पयलो, ल्हानपणीन देवभिरांतेन जियेतालो. दुसरें, तोंडे पिरायेन प्रमाणीकपणान जियेतालो. तिसरें, लग्नांत पवित्र रावता कोण? वय, आयझॅक. ल्हानपणीन देवाचे भिरांतेन जियेतालो. कारण जाणा काय? अब्राहमाक जायते वेळा उपरांत पूत दिल्या उपरांत अब्राहमान त्या पुताचो जायतो मोग केलो. तांणी आपले बापायची सगळी जबाबदारी पुरी करून ताणें देवाचे भिरांतेन आपल्या पुताक वाडयलो. आदीन जावंक शिकयलो. आज्ञाचें पालन करपाक शिकयलें. ताचें कारण अब्राहम देवाचे आदीन आसलो. अब्राहमान सर्वेस्पराची आज्ञा पाळली. त्या पासत एक बापूय जावन आपल्या पुताकूय आज्ञा पाळूंक ताणें शिकयलें. आज्ञाकारी तो जालो. आतां तो ओत्मीक रुपान वाडला. एक दीस कितें घडटा तूं जाणाय? आतां आमी वाजुया उत्पत्ती 22:22. सुरवातेच्यो 2 वडी. आतां थिंगा अशें घडलें, अब्राहमाची सर्वेस्परान अशें म्हणोन ताजी परिक्षा घेतली. हे अब्राहम. ताणें जबाब दिलो, ओ पळय हांव हांगा आसा. सर्वेस्परान म्हणलें, तुजो पूत म्हणल्यार तो मालगडो, तुजो एकलोच पूत पळय तो इसाक, जाचो तूं मोग कोत्ताय, ताका तुजे सांगाता मोरया त्या पर्वताशी वच आनी थंयसर तूं ताका एका दोंगरार जो तुका हांव दाखयतलो ताका योद्न कशें भेटय. हें कितें? 25 वर्सां वाट पळयल्या उपरांत बासावणेचो पूत फावो जाल्या उपरांत आतां एक ल्हान भुरगो आसतना सर्वेस्पर तो आतां मागता कित्याक? इश्टानो, जोरी त्या सुवातेचेर आमी असलें कितें करपाचें? आमच्यान दिवंक जावपाचें? तुजो तो मालगडो पूत ताकाच सर्वेस्पर म्हणटा, अब्राहम, तुजे एकाच पुताक म्हाका तूं तें डेडिकेट कर म्हणल्यार तें दुसरे भाशेचें. आनी एका सेवकाच्या रुपान हांव आयज तुमकां अशें आपण दिता. तुमकां सर्वेस्परान 1, 2 वा 3 जाण तुका भुरगे दिले आसतले. एका पुताक तुमी सेवेक दितले. अशें म्हणटा सेवे करच्याक हांव म्हज्या पुताक दोतोर करपाचो आसा. हांव ताका कलेक्टर करपाचो आसा. हांव ताका इन्स्पेक्टर करचो आसा. हांव ताका लॉयर करपाचो आसा. तूं कितें ताका एक सेवक कर म्हणटाय? हांव तुमकां सांगता, आरे सर्वेस्पराचो ताका तूं सेवक कर.
सर्वेस्पराचो एकलोच पूत आसलो पळय तो सर्वेस्परान ताका एक सेवक कसो ह्या संवसारान ताका पाठोवन ताका जबाबदारी दिली, तीच बरी जबाबदारी तुज्या पुताकूय दी, तितलेंच हांव तुका सांगता न्हू. पास्टर तूं कितेंय म्हूण, दावा वांटो दी म्हणल्यार दितलो, भेट दी म्हणल्यार दितलो, कालवरी ताळो की हांव सपोर्ट करतलो, पूण पुताक तरी सेवा करूंक दिवचो ना. म्हज्या पुताक सेवा करूंक हांव दिवचो ना. आयज तुमकां उलोवंक मागता, तुमचे मदें कोण आसा काय म्हज्या पुताक सर्वेस्पराचे सेवक करच्याक हांव ताका दिता थिंगा असो कोण म्हणपी आसा? त्या दिसा अब्राहमाक पळोवन, अब्राहम पळय हांव हिंगा आसा, तुज्या एकल्याच पुताक तें उतर तूं पळय जाचो तूं चड मोग कोत्ताय तो आयझॅक, ताका घेवन हांव तुका दाखयता पळय ते दोंगरार, ताका सारको एक योद्न भेटोनी म्हूण बलिदान कर. हें घडटलें? हें कितें सोमिया? इतल्या वर्सान तुवें ताका दिलो, आतां तूं ताका वताय काय? इतल्या वर्सान तूं ताका दिलोय, परतून तूं ताका मागताय काय? अब्राहमाक दिवपाक सोंपें जालें काय? कितें जालें थिंगासोर? आतां आमी तें पळोवया. अब्राहम आनीक आयझॅक वयतात. लांकडां ते वतात. जाल्यार शेळीकूय आसा? अशें विचारल्यार म्हणटा सर्वेस्परूच तो दितलो. अब्राहम त्या दोंगराचेर, पुताक थिंगा आयझॅकाक तो वता. आल्तार तयार आसा बापा, अशें म्हणटा. आतां कितें करचें? बापा, आल्तार तयार जालो. कितें जावपाचें आसा तो पूत नकळो, पूण अब्राहम तें जाणा. शेळी सर्वेस्पर दितलो म्हणटा पळय तो अब्राहम आतां येवन, बापा तूं कितें कोत्ताय? म्हज्या हाताक तूं कित्याक बांदताय? पूत भियोन सारको पयस गेलो. अब्राहम रोडटा. म्हज्या पुता, हांवें सर्वेस्पराक भास दिल्या, तुका एक जिवो बलिदान कसो कोत्तलो म्हणून, कित्याक पासत? सर्वेस्परान तें मागलां म्हज्या पुता, तुजोच बलिदान मागला, आनी तूं आतां ना म्हणशी जाल्यार कशें? सर्वेस्पराक भास दिला पळय तें कितें जातलें? त्या पुतान थिंगा रावचें वो ताणें धांवन वयचें? ताज्या दोळ्या मुखार ताजोच थिंगासो प्राण वचपाचो, हुंयचो पूत थिंगासोर रावतलो. आपलोच बापूय आतां आपल्याक मारपाचो आसा हें ताका कळ्ळ्या उपरांत हुंयचो पूत थिंगा रावतलो. ताज्या बापायन देवाक थिंगासोर बासावणी दिल्या, आतां ते बासावणेक ती सारके तरेन ती पुरी करचे खातीर ल्हान आसतनाच भुरग्याचपणान सर्वेस्पराची देव भिरांत तेणें धरून, बापा तुवें उतर दिला न्हय, सर्वेस्पर म्हाका मागता न्हू, जाल्यार हो पळय म्हाका गे, म्हाका तूं बलिदान कर, अशें म्हणून आयझॅक आपल्याकूच तो थिंगासोर भेटोवन दिता. आपूण मरतलो तें जाणा जावनूय तो पूत आपल्याकूच थिंगासोर भेटोवन दिता. खंयचो बापूय तशें कोत्तलो काय? आपल्याच हातान आपल्याच्याच पुताचो बलिदान दिवच्या खातीर. अब्राहमाच्या काळजान कितें घडटा आसतलें तुमी थिंगा चिंतात. तोरसाद घेता. काळीज सारकें तुटलां आसतलें. अब्राहम, अब्राहम,
तुज्या पुताक आत लायना काय? हांव जाणा तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण. म्हाका ती खबर आसा. अद्भुत रितीन त्या दिसा सर्वेस्परान अब्राहमाचो मोग. अब्राहम कसो ताची आज्ञा पाळटा तें ताका कळ्ळें. पळय, ती शेळी सोमी जेजू क्रिस्ताच्या रुपान ती शेळी आयजॅकाच्या सुवातेर त्या दिसा कोणाचें बलिदान जालें तुमी जाणो काय? तो जेजू क्रिस्तूच. ह्या सुवातेक एक आमी नांव दिवया. कितें नांव तें? जेहोवा जायरे, म्हणल्यार सर्वेस्पर थिंगा दितलो. सर्वेस्पराक सगळी मोहिमा इश्टा न्हू? त्या बापायन सर्वेस्पराचो कितलो मोग केलो. ल्हानपणींच्यान तो भुरगो पासून तितले देवभिरांत दाखयता. आयज म्हजी उतरां आयकता ती आवय बापाय न्हू. तुमी तुमची भुरगीं आज्ञा पाळटा तशी तुमी वयर काडटा काय? सर्वेस्पराक आनी आपणाकूच समर्पीत करपूच न्हय, पूण आपल्या पुताक पासून सर्वेस्पराक योद्न भेटोवच्याक अब्राहम थिंगा सोर मुखार सरलो. तुमच्या पुताक थिंगा योद्न भेटोवपाची तुमकां आतां थिंगा गरज ना, पूण सेवेक पासून तुमी थिंगासो दिवंक जाता न्हय. तुमकां दिला पळय त्या भुरग्यांतल्या तितूंतल्यान एकल्याक पासून तरी सेवे पासत ओ प्रचारक जावच्याक समर्पीत करूंक जाता काय? ह्या प्रस्नाचो उत्तर कितें? मागणें करुया, सगळीं मान बागोवया. पवित्र सर्वेस्परा बापा, आयज कितलो स्क्रुटानी लोक आयज एक बरो तो निर्णय घेता. भुरग्यांचो मोग कोत्तले, तांच्या मोग करीत रावतलीं. आमचे वस्तू, आमच्यो गाडयो, आमचे लागीं आसा पळय तितलें व्हरून आमचो काम आनी आमचे बिझनस. आमी भुरग्यांक मोग दाखोवंक आनी तांकां आमचो मोयपास दाखोवंक आवय बापायच्या रुपान आनीक आमी तांकां दाखोवन ताचे कडेन व्हरतें. आनीक ह्या संवसारान आनी कांय व्हरतें न्हू. हें सत आमी जाणा जावन मोग कोत्ता पळय तसल्या बापायच्या रुपान आनी मोग आनी मोयपास दाखयता पळय ती आवय. ह्या मुखार हांव आसतली. ह्या मुखार म्हज्या भुरग्याक सर्वेस्पराच्या राज्या पासून तयार करतली. सर्वेस्पराचें राज वाडोवच्या खातीर तो एक प्रचारक जावप आनी एक सेवक जावप म्हणून ताका भेटयतले. ह्या भाशेन जे सगळ्यांनी निर्णय घेतलो आसा तांचो निर्णय तूं पुरे करतलो म्हूण अब्राहमा भाशेन आपणाकूच तूं पुरी रितीन तूं जें कितें मागताय तुका दिवपाचें मोन आमकां दी म्हूण. तुजोच मोग करपाची असली कृपा आमकां तूं दी म्हूण. ह्या संवसारान जें आमचें आसा पळय तें खरें म्हणल्यार आमचें न्हय बापा. तें मोगान तुवें आमकां दिलाय. हें सत जाणा जावंक असलें आमी जिवपाक आमकां भाग्य दी. जेजूच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.